सध्या मिडियम नाल 40 रुपया मेरेन आणि व्हडलो नाल 50 रुपया मेरेन यार्डान मेळटा. मात बाजारांनी सामान घेवन बसपी विक्रेते तोंडाक येत ती दर सांगता आनी लोक घेताय बीन. चवथीक आनी नाल्लाचो दर वाडपाचो आसो असोय बोवाळ चल्ला. मात तशें कांयच ना. लोकांनी बेश्टें पॅनीक जावचें न्ही. आनीक व्हडलीशी दर वाडपाना अशें वाडी तळावलेचो पारंपारीक नाल्ल विक्रेतो सांगता. नाल्लाचे कितें जालां आतां पीक कमी जाल्लें आसा हे 2-3 वर्सां. पयलींची झाडां तशींच आसा, माड तशेंच आसा. लोक काम करपाक चड वचना आतां कामाचेर. मोस्टली जेचे प्लांटेशन चड आसा तेच हे भाटांनी काम करता आपल्या. कित्याक लेबर वेजीस खूब वाडलेले आसा. 1000 ते 1200 लेबर घेता. तेजे कारणान लोक काम करपाचे हितून पडना, भानगडी पडना. कितें पडटा तेंच मेळटा म्हणटा पुरो म्हणटा. आमी भाटकारां कडल्यान घेता आनी मागीर आमी प्रोसेस करून तो सेल करता, सॉर्ट आवट करून. मार्केटान जो मनीस येता न्ही तो रेट विचारता. हांव 70 म्हणल्यार 70 दिता घेता. एक्चुअल 4 लोकां कडेन भोंवपा जाय. भोंवले नंतरूच तें कळटा बाबा मार्केट कशें आसा. 8 दीस नंतर चवथ लागीं पावता म्हणल्यार 5 रुपया वाडोवंक शकता हेवटी तेवटी. हांगा बागायतदारान येत जाल्यार 1-2 रुपया तरी कमी आसा न्ही. भायर 50-60 कमीच ना. काल गेल्लो हांव बाजार न्ही, काल बुधवार. पण तो नाल हांगासर मातसो सवाय आसा बाजारान येवच्या बरोबर. हय, बाजारा पेक्षा हांगा जाय तर लोकांक कितें इतले पळयत आनी थोड्याक पडलेलेंय ना. 60 घेतले गेले. आमी मुद्दाम रेट काडले आयज मार्केटान जे लोक नाल विकता आनी त्याच प्रमाणे हांगासर हो वेपारी आहा जो नाल घेता त्याच प्रमाणे तो सरसकट नाल घेवन गोंय न्ही तर गोंया भायर सुद्दां तो सेल करता. नाल कोणा कडल्यान घेवन जेन्ना आमी विक्री करता तेन्ना नाल्लाचो रेट तो एक तेजेर नियंत्रण आसपाक जाय मार्केटान. तो जेन्ना तूं नाल विकता तेन्ना, कारण जे रिटेलर आहा तेंच्या कडल्यान नाल जे विकता मार्केटान घेवन बसता ते कितें आपले रेट सांगता ते 70 रुपया सांगता, 60 रुपया सांगता. पण एक्चुअल नाल जेन्ना तूं दोन कडेन जेन्ना चवकशी, आमी इवन यार्डान पासून नाल पयले 40 रुपया, 41 रुपया, 35 रुपया अशें नाल आसा. सो लोकांनी म्हाका दिसता बेश्टेच पॅनीक जावन खंय नाल म्हारग अशें म्हणून रोखडेच घेवचे न्ही, चवकशी करची. प्रुडंटा खातीर फोंडेच्यान विवेक प्रभू.